नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंय सरकारान सादर केल्लो अर्थसंकल्प आसा पर्यटन केंद्रीत, हरीत उपक्रमाक दितले उर्बा. मुखेलमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाविशीं विस्तारान दिली माहिती. अर्थसंकल्प जावन आसा विकसीत गोंयची बुन्याद. सर्वसामान्य गोंयकारांक सशक्त करपाचो ध्यास. सभापती रमेश तवडकर हांची प्रतिक्रिया. गोंय शिक्षण मंडळान 12वीच्या परीक्षेचो निकाल केलो जाहीर. या वर्सा 17,686 पैकी 16,030 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा केली उत्तीर्ण. भारतीय येवजण्यांची संवसारीक पावण्यार जाली तोखणाय. आयुष्मान भारताविशीं संयुक्त राष्ट्रान हेर राष्ट्रांक देख दितना केली तुस्त. आणि खेलो इंडिया पॅरा खेळा सर्तीच्या दुसऱ्या आवृत्तीचो आयज जाता समारोप. दिल्लीच्या इंदिरा गांधी खेळा संकुलात खेळा राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांच्या हाजेरीत जाता भव्य समारोप सुवाळो. आता खबरो विस्तारान. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल गोंय विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय सत्राच्या निमाण्या दिसा विकसीत गोंय अर्थसंकल्प सभाघरांत मांडलो. ह्या अर्थसंकल्पाचो एकूण आकार 28,163 कोटींचो आसा. हातूंत 20 खात्याक सगळ्यांत चड म्हळ्यार 4,131.15 कोटी रुपयांची तजवीज केल्या. तशेंच पियोवपाच्या उदका खातीर ह्या अर्थसंकल्पात 801.48 कोटी मंजूर केल्यात. अर्थसंकल्प सभाघरांत मांडल्या उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशद आपोवन ह्या अर्थसंकल्पाविशीं बारकायेन म्हायती दिली. हे फावटचो अर्थसंकल्प पर्यटनाचेर केंद्रीत आसा. तशेंच वेगवेगळ्या हरीत उपक्रमांक उर्बा दिवपी हो अर्थसंकल्प आसा अशी गवाय मुखेलमंत्र्यांनी दिली. फावटीचें बजेट हे टुरिजम फोकस बजेट आशिल्लें. टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर पुराय भर दिवपी बजेट आसा. दुसरें हे बजेट ग्रीन बजेट आसलें. वेगवेगळ्यो ग्रीन इनिशिएटिव्स म्हज्या सरकारात फुडल्या वर्साक घेवपाच्यो ठरयल्या. आयदर ग्रीन एनर्जी आसतलें, ईज इन पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन आसतलें, क्लीन गोवा ग्रीन गोवा ही कॅम्पेन खूब मोठ्या प्रमाणात वर्सभर सगळ्या हाजेर चलयतले. 100% लिटरसी साध्य करप आनी स्वयंपूर्ण गोंय हे मिशन मोडाचेर फुडें व्हरप अशा पद्दतीचें बजेट आसलें. बजेटाची सायज ही 28,163 कोटी आसा. वीच इज रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर इज 20,299 कोटी आनी कॅपिटल एक्सपेंडिचर इज 7,863 कोटी आसा. रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट आसा. 2,403 कोटी रेव्हेन्यू सरप्लस आसा. फिस्कल डेफिसीट एस्टिमेटेड इट इज 2,826 कोटी रुपया आसा. which is around 2.5% of the GSTP and well within the prescribed limit. काल विधानसभेत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सादर केलो अर्थसंकल्प लक्षवेधी आशिल्लो. पळोवया ह्या अर्थसंकल्पात केल्ल्यो कांय म्हत्वाच्यो घोशणा. काल मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सादर केल्ल्या विकसीत गोंय अर्थसंकल्प 2025 राज्यांतल्या वेगवेगळ्या खात्यां खातीर खासा तजवीजांची घोशणा केल्या. सर्वसामान्य प्रशासन, सरकारी कर्मचाऱ्यांक निवृत्ती वेतना खातीर युनिफायड पेन्शन स्किमाची घोशणा, लयराई जात्रा तशेंच मडगांवच्या दिंडीक राज्य उत्सवाचो दर्जो, गोवा रामनिवास खातीर भूंय विक्री तशेंच नवी मुंबयत गोवा निवास आनी गोवा सदनाच्या नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुरू करपाक मंजुरी, पिवपाचे उदका खातें,
पिवपाचे उदक पुरवणे खातीर नव्या खात्याक 801.48 कोटींचो निधी मंजूर. 1023.35 कोटींच्या प्रकल्पांच्या कामांक सुरवात. उदका स्रोत खातें. उदकाची पुरवण करपा खातीर 691.60 कोटी गुंतवणुकीचे प्रकल्प. बेकायदेशीर बोरवेल्सांचेर कारवाय करपाचो निर्णय. वीज खातें. 1000 कोटी रुपया खर्च करून उबारिल्ल्या तमनार प्रकल्पाचे करतले लोकार्पण. स्मार्ट मिटराची जातली अंमलबजावणी. ते खातीर 239.77 कोटींचो खर्च. नगर विकास खातें. खात्यांत 7 वर्सां परस चड काळ काम केल्ल्या कामगारांक टेम्पररी कामगार म्हूण मेळटलो दर्जो. राजधानी पणजीच्या उदरगती खातीर 135 कोटी. पंचायत खातें. साबार पंचायतीचे कामकाज जातले ऑनलायन. स्वच्छ भारत मिशना खातीर 34.33 कोटींची तजवीज. बायल आनी भुरग्यां उदरगत खातें. मेर्शे उबारतले 50 बायल कैद्यांची क्षमता आशिल्ले शक्ती सदन. गृह आदारा खातीर 248.4 जाल्यार लाडली लक्ष्मी खातीर 49.40 कोटींची तजवीज. गृह आदाराचे पयशे प्रत्येक म्हयन्याच्या 10 तारखेमेरेन जातले जमा. नगर नियोजन खातें. बेकायदेशीर बांदकामांचेर आळाबंद हाडपाक राज्याचे जातले जिओ मॅपिंग. म्हापशा पणजे खातीर ODP करतले तयार. कला आनी संस्कृती खातें. 70 पेडणे आनी सांग्यार उबारतले रवींद्र भवन. विद्यार्थ्यां खातीर गोवा लिटल स्टार्स कार्यावळीची घोशणा. ते भायर राज्यांत माध्यमीक आनी सरकारी प्राथमीक शाळांच्या प्रत्येक वर्गाक लॅपटॉप दिवपाची घोशणा. बालरथा खातीर सोदतले नवो पर्याय. उच्च शिक्षणाचो दर्जो सुदारपाक क्लस्टर विद्यापीठांची जातली स्थापना. राज्यांतल्या रस्त्यांचो दर्जो बरो दवरपा हेतान हॉटमिक्स डांबरीकरण केल्ले रस्ते फुडल्या 5 वर्सां खातीर खणपाचेर घालतले बंदी. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल विधानसभेत सादर केल्ल्या 2025-2026 वर्सा खातीरच्या अर्थसंकल्पा विशीं विरोधी फुडारी, सत्ताधारी आमदार तशेंच मंत्र्यांनी वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया दिल्यात. विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमाव हांणी अर्थसंकल्पा विशीं प्रतिक्रिया दितना हो अर्थसंकल्प पोको जावन आसा आनी ताका कसलेच तरेचे वास्तवीक आदार ना अशें म्हळां. तशेंच गोंयच्या लोकांच्यो अपेक्षा पुराय करपाक सरकार अपेशीत आसला अशेंय तांणी म्हळें. First of all, it is a murder of democracy. We wanted to put our objection throughout the session. You have seen that the way things have been bulldozed, the way bills have been bought in without proper study. And खास करून on the budget, whatever has been promised with regards to mining, when will mining restart? It looks very good to hear to the आयकपाक बरें दिसता, पूण हें रीण काडून फेस्तां फुलोवपाचो जो प्रयत्न आहा ह्या सरकाराचो हो बंद जावंक ना. आज प्रत्येक क्षेत्रांनी जावं स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं क्रायम जे वाडटात, नथिंग हॅज बीन डन विथ रिगार्ड्स टू म्हादय. वॉट हॅज दीस गव्हर्मेंट प्रॉमिस्ड? इट इज बेसिकली थिंग्स आर गोइंग बेसिकली फ्रॉम bad to worse, and the honorable speaker who was supposed to be the custodian of this house is bulldozed with the thing. This government does not want to hear anything, any regrets they do not want to hear. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हे फावट सादर केल्लो अर्थसंकल्प गोंयच्या सर्वसाधारण नागरिकांक सशक्त करपी जावन आसा. तशेंच गोंयच्या ग्रामीण भागाक उर्बा दिवपी हो अर्थसंकल्प आसा अशें गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार हांणी प्रतिक्रिया दितना सांगलें. गोंयच्या सर्वसामान्य मनशाचो आणि पूर्ण ग्रामीण भागाचो विचार करून विकसित भारत ही संकल्पना जे मोदीजी म्हणटात, त्याचबरोबर स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कन्सेप्टाक परिपूर्ण अशा तरेचो अर्थसंकल्प आज माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सादर केला. काल गोंय विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय सत्राच्या निमाण्या दिसा 5 म्हयन्याचे लेखानुदान राज्य सरकारान मंजूर करून घेतले. पुणे विधेयकाचेर उलोवंक दिवंक नाशिल्ल्यान विरोधी आमदारांनी सभापतींच्या आसना कडेन घोशणा करीत धांव घेतली. ह्या बोवाळा भितरूच मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हे विधेयक मांडपाची मंजुरी घेवन ते सादर केले. हे विधेयक हेर वांगड्यांच्या संमतीन मंजूर करून विरोधी पक्ष आमदारांच्या बोवाळा मजगतीच सभापतींचे सत्र समारोपाचे भाशण लेगीत जाले.
मुख्यमंत्री passing. I request to pass the bill. I request to pass the appropriation bill. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. अरे बाबा. आसा ताणी मान्य आसा ताणी हय म्हणचें, जेका मान्य आसा ना हय. अरे हय म्हणटाचे म्हणले राजदंडा खेळ आज करता रे. म्हणटाचे म्हणणे मान जालें. गोंय विनियोग विधेयक 2025 झालं रे. मान्य जालें. येस. आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ हिस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। गोंय शालांत मंडळान फेब्रुवारी ते मार्च महिन्यात घेतिल्ल्या 12वेच्या परीक्षेचो निकाल आयज जाहीर केला। ह्या निकालात उत्तीर्ण जावपाची एकूण टक्केवारी 90.64% आसा। ह्या वर्सा लेगीत चलयांनी चल्यां परस बरी कामगिरी करतना 92.42% उत्तीर्ण टक्केवारी नोंद केल्या, जाल्यार परीक्षेत 88.69% चले उत्तीर्ण जाल्यात। फाटल्या वर्सा परस ह्या वर्सा विद्यार्थ्यांची उत्तीर्ण जावपाची टक्केवारी 5% वाडल्या। ह्या परीक्षेक एकूण 17,686 विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले, तातूंतले 16,030 विद्यार्थी उत्तीर्ण जाले, जाल्यार 3 विद्यार्थ्यांचो निकाल राखून दवरला। तशेंच गोंय शालांत मंडळान उत्तरपत्रिकेच्या परत तपासणे खातीर शाळांच्या अंतर्गत ऑनलायन अर्ज भरपाची सुचोवणी केल्या। आयज जाहीर जाल्ल्या निकाला विशीं गोंय शालांत मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांणी सविस्तर म्हायती दिली। Appeared 8,462, passed 7,505, and boys pass percentage is 88.69%. And that of girls, this is 9,224, 8,525 they have cleared this examination, and once again girls they have outshone in this examination. This is 92.42%. There is facility what is called as a private candidate, ITI candidates, repeater candidates. From this private category, 138 appeared for this examination, 37 they have passed, and the result is 26.81. ITI candidates who have applied for equivalency after completing their 2 years of ITI course, of course this is after 10, 47 they have appeared, 37 have cleared, and the pass percentage is 78.72%.
भौशीक बांधकाम खात्यान दुरुस्ती आणि देखभालीच्या कामाक लागून पर्वरे ते पणजी मेरेनचो नवो मांडवी पूल 27 मार्च ते 5 एप्रिल मेरेन बंद दवरपाचो निर्णय घेतला। या काळात सामान्य येरादारी पोन्न्या मांडवी पुलाचेर वळयतले, जाल्यार जड वाहनां अटल सेतूवेल्यान वळोवपाचो निर्णय खात्यान घेतला। येरादारीत केल्ल्या बदलाविशीं पणजे येरादारी खात्याचे पुलीस निरीक्षक चेतन सावलेकार हांणी चड म्हायती दिली। मांडवी काहीच रिपेरा खातीर बंद केल्लो आसा आनी प्रेजेंटली कितें आसा जे ट्रॅफिक मडगांवच्यान फोंडाच्यान येता पळय जे पर्वरी वचपाक सोदता स्पेशली टू व्हिलर तांकां आमी डायवर्ट केल्ल्या वाया दिवसा कडल्यान ते प्युअर ओल्ड मांडवी ब्रिजान वचूंक शकतात न्ही। तशेंच हांव रिक्वेस्ट करता की जे फोर व्हिलरवाले जे आनी हेवी व्हेकल गाडी ज्यो फोंडा मडगांवच्यान येता तांकां पर्वरी सायडीन म्हापसा सायडीन वचपाक जाय ते कंपल्सरी अटल सेतू ब्रिज घेवन वचपाचें। ते सगळे हांगा येवन कितें आसा मागीर तांकां ते फ्री जातले ते स्टाफ आमी घातलेलो आसा आनी एडिक्वेट स्टाफ हांगा घातला, स्टाफूय वाडयलो आनी BC सर्कलाचेर आमी स्टाफ वाडयलो आनी ताका लागून स्ट्रीमलायन करपाक ते पणजी सिटीन वयता पळय फोर्ट पणजी रस्त्याच्या वयल्यान ते डायवर्ट केल्ल्या सो पीक टायम एक 10-10:30 पर्यंत पीक टायम आसता सो त्या टायमार मात्र ट्रॅफिक जाता आनी सांजचो आफ्टर 5:30 to 7 o'clock पूण तशें आमी आयज एडिशनल स्टाफ मागून डिप्लॉयमेंट केल्ले आसा। बरी ओन्ली थिंग इज की लोकांचे हेवी व्हेकल्स आनी जे फोर व्हिलरी आहा पळय ते मडगांव वचूंक सोदता पुर्वेचे तेंच्यांनी अटल सेतू घेवपाचो जे फोंडा जाल्यार मडगांवच्यान जे कोण येता पळय तेंच्यांनी अटल सेतू घेवन येवपाचो पर्वरी सायडीन वचपाचें। हिंदू सांस्कृतिक न्यास ह्या संस्थे वतीन वार्षिक पद्धती प्रमाण गुढीपाडवो येवकार सुवाळो आयोजित केला। या वर्सा ह्या सुवाळ्याक 11 वर्सां पुराय जातात। ते निमतान ह्या वर्साक 3 दिसांची कार्यावळ आयोजित केला। या उत्सवाचे मुखेल आकर्षण प्रभात फेरी, छत्रपती संभाजी महाराज हांच्या जिवनाचेर आदारिल्ले कीर्तन, गुढीपाडव्याचे पूजन तशेंच दिनदर्शिकेचे प्रकाशन आनी फुकट वितरण आसतले। उत्सवात आयोजित साबार कार्यावळी विशीं हिंदू सांस्कृतिक न्यास संस्थेचे अध्यक्ष जयंत मिरिंकार हांणी सविस्तर म्हायती दिली। वर्ष स्वागत समिती आणि हिंदू सांस्कृतिक न्यास फोंडा यांच्या दोघांच्या वतीनं हा गुढीपाडव्याचा जो कार्यक्रम आम्ही गेल्या 11 वर्ष क्रांती मैदानी ते करत आहोत। यावर्षी एक खास त्याचं आकर्षण म्हणजे हा कार्यक्रम 3 दिवस इथं होईल। त्यातले पहिले 2 दिवस म्हणजे 28 आणि 29 मार्च संध्याकाळी 5:30 वाजता क्रांती मैदानावर मांडके बुवांचं कीर्तन आम्ही आयोजित केलेलं आहे। आपण चित्रपट बघितला असेल छावा, याच्यात संभाजी महाराजांवर बरीचशी माहिती लोकांना आता जागृती झालेली आहे। पण चित्रपटात संभाजी महाराजांचं बालपण, त्यानंतर त्यांनी शिवाजी महाराजांबरोबर केलेली कारवाई या गोष्टींचा उलगडा झालेला नाही आहे आणि तो व्हावा, आमच्या समस्त हिंदू बांधवांना त्याची माहिती मिळावी यासाठी कीर्तनमाला आम्ही आयोजित केलेली आहे। संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या पावण्यार महत्वाच्या विधेयकांक मंजुरी मेळ्ळ्या। लोकसभेचे कामकाज प्रस्नवरान सुरू जाले। राष्ट्रीय महामार्गाविशीं विचारिल्ल्या प्रस्नांक केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी जाप दिली। बऱ्या येरादारी खातीर 105 टनेलांची निर्मिती जातली अशी माहिती मंत्री गडकरी हांणी दिली। करीब 2 लाख करोड़ के काम हम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। 105 टनल बना रही है और विशेष रूप से कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट के लिए हमने NHI DCL करके NHI जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और वो अब जम्मू कश्मीर में 105 टनल का काम हम कर रहे हैं। केवल जम्मू से श्रीनगर के उस पर 36 टनल कर रहे हैं, उसमें से करीब 22 टनल पूरी हुई है। जो जम्मू से श्रीनगर आने के लिए 8-8, 9-9 घंटे लगते थे वो केवल अब 3-3.5 घंटे में हो जाएगा और कटरा से आकर डायरेक्ट दिल्ली तक पहुंच जाएंगे 6 घंटे में।
मजगती राज्यसभेत लेगीत वेगवेगळ्या मंत्रालयांसंबंधित महत्त्वाचे प्रश्न मांडले. विदेश व्यवहार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आणि भारतीय नुस्तेमाराविषयी माहिती दिली. नुस्तेमारप्यांची आर्थिक स्थिती सुधारपा खातीर केंद्र सरकारान येवजण्यो चालीक लायल्यात अशें तांणी सांगलें. संयुक्त राष्ट्रान आयुष्मान भारत सारख्या भलायकी उपक्रमाची तोखणाय केल्या. ह्या सारख्या येवजणेन भारतान शिशु मृत्यू दरान उणाव हाडपाच्या केल्ल्या यत्नांचे संयुक्त राष्ट्रान कौतुक केलां. भारतान भलायकी वेवस्थेत धोरणात्मक गुंतवणुकीच्या माध्यमांतल्यान लाखांनी लोकांची जीण वाटयल्या. संयुक्त राष्ट्राच्या एका पंगडाच्या शिशु मृत्यू दर मूल्यांकन अहवालात भारत आणि हेर कांय देशांचे उदाहरण दिलां. ह्या देशांची राजकीय शक्त तोखणाय करपासारखी आसा अशें ह्या अहवालान म्हळां. मुंबईत आयज फिक्की, EY मिडिया आणि मनरिजवण उद्देग रिपोर्ट जारी केलो. उद्देग मळार नेमान माहितीचे एकीकरण आणि व्हड प्रमाणात लोकशायीकरण घडटा अशें प्रसार भारतीचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी हांणी सांगले. मिडिया उद्देगात सृजनशीलताय आणि वितरणाच्या पावंड्यार तंत्रगिन्यानाची म्हत्वाची भूमिका आसा अशें तांणी म्हळें. जहाँ तक मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर का सवाल है तो उसमें जितने भी बड़े कार्यक्रम पिछले कई सालों में इंडस्ट्री और इंडस्ट्री एसोसिएशंस द्वारा किए गए हैं, उनमें एक चीज़ जो उभर के सामने आती थी कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा होती थी. अगर कंटेंट क्रिएशन की बात हो रही है तो केवल उसके बारे में बात हो रही है, अगर प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है तो केवल उसके बारे में बात हो रही है. लेकिन आज का जो माहौल है, जो परिदृश्य है, उसमें ये कहना मुश्किल हो गया है कि टेक्नोलॉजी कहाँ ख़त्म होती है और कंटेंट क्रिएशन कहाँ शुरू होता है. उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन में, उसी तरीके से जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उसमें टेक्नोलॉजी और कंटेंट के बीच की जो सीमा रेखा है वो लगभग अब ख़त्म होती जा रही है. मुंबई में अभी महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़ की आधारशिला हो रही है और अगले कुछ समय में एक ये ऐसा इंस्टीट्यूट उभर के सामने आएगा जिसमें टेक्नोलॉजी और कंटेंट दोनों का जो क्रॉसओवर है उसके बारे में हमारे बच्चों को पढ़ने को, जानने को, सीखने को मिलेगा. और हमें उम्मीद है कि ऐसा करने से हमारे यहाँ की जो मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर है वो हर तरीके से उभर करके फ्रंट फुट पे आकर के खेलेगा, केवल बैक ऑफिस का काम नहीं करेगा. खबरापत्रात घेऊया आनीक एक लहानसोच विसव. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद. इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल. OTT पर है किसकी धूम. थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. मन की बात है जन जन की. संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर. इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से. तो याद रखें, रविवार 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. नवी दिल्लीत आयोजित खेलो इंडिया पॅरा खेळा सर्तीचो आयज सांजे एका भव्य सुवाळ्यात समारोप जाता.
भारतीय खेळा प्राधिकरणान आयोजित केल्ल्या ह्या सुवाळ्यात केंद्रीय खेळा आणि युवा वेव्हार राज्यमंत्री रक्षा खडसे वांटेकार जातात. फाटले 8 दीस सुरू आशिल्ल्या ह्या खेळा सर्तींनी देशातल्या सुमार 1300 पॅरा खेळगड्यांनी तिरंदाजी, एथलेटिक्स, बॅडमिंटन, पॉवर लिफ्टिंग, नेमबाजी तशेंच टेबल टेनिस सर्तींनी वांटो घेतलो. सर्तीच्या यशस्वी आयोजनाविशीं दूरदर्शनाकडेन उलयतना देशातल्या साबार लोकांक आस्पावीत करपाच्या ध्येयाक उबारून धरतना खेलो इंडियाची पॅरा सर्त दिव्यांग लोकांक लेगीत आपली खेळांतली कुशळटाय सादर करपाक माची दिता अशी खोस भारतीय खेळा प्राधिकरणाचे उपमहासंचालक मयंक श्रीवास्तव हांणी उक्तायली. पैरा गेम्स जैसा कि आपको पता है कि खेलो इंडिया भारत सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है और जो इंक्लूसिविटी है एक सभी को सम्मिलित किया जाए और स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए एक विशेष नेशनल गेम जैसा एक एपरेटस खड़ा किया जाए, उस उद्देश्य से खेलो इंडिया पैरा गेम्स दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है और ये प्रतिवर्ष आयोजित होगा और दिल्ली में आयोजित होगा जहाँ पे अच्छी सुविधाएं हैं, कनेक्टिविटी अच्छी है और यहाँ पे ये होता है कि जहाँ से भी लोग आ सकते हैं भारत देश में वो दिल्ली तो जरूर आ सकते हैं. IPLात काल जाल्ल्या खेळात कोलकाता नायट रायडर्स पंगडान राजस्थान रॉयल्साचेर 8 गडी राखून जैत जोडले. कोलकाता नायट रायडर्स पंगडान फक्त 17.3 षटकांनी राजस्थान रॉयल्स पंगडान तांच्या मुखार दवरिल्ल्या 152 धांवड्यांची मोख साधली. नायट रायडर्स पंगडाचे क्विंटन द कॉक हांणी जोडिल्ल्या नाबाद 97 धांवड्यांक लागून हे जैत जोडप सोंपें जालें. आयचो खेळ हैदराबादात सांजेच्या 7:30 वरांचेर सनरायझर्स हैदराबाद आणि लखनौ सुपर जायंट्स हांचे मदीं जातलो. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.6 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.6 सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. गोंय सरकारान सादर केल्लो अर्थसंकल्प आसा पर्यटन केंद्रीत. हरीत उपक्रमाक दितले उर्बा. मुखेलमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पा विशीं विस्तारान दिली माहिती. अर्थसंकल्प जावन आसा विकसीत गोंयची बुन्याद. सर्वसामान्य गोंयकारांक सशक्त करपाचो ध्यास. सभापती रमेश तवडकार हांची प्रतिक्रिया. गोंय शिक्षण मंडळान 12वीच्या परीक्षेचो निकाल केलो जाहीर. या वर्सा 17,686 पैकी 16,030 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा केली उत्तीर्ण. भारतीय येवजण्यांची संवसारीक पावण्यार जाली तोखणाय. आयुष्मान भारताविशीं संयुक्त राष्ट्रान हेर राष्ट्रांक देख दितना केली तुस्त. आणि खेलो इंडिया पॅरा खेळा सर्तीच्या दुसऱ्या आवृत्तीचो आयज जाता समारोप. दिल्लीच्या इंदिरा गांधी खेळा संकुलात खेळा राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांच्या हाजेरीत जाता भव्य समारोप सुवाळो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्ज सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.